इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणिकपणान चला, कित्याक मुजी सडवण लागीं पावल्या, मुजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक, म्हणजे साबात बसताय नासता पाळतेल्या आनी मुजो सल्लो तिरासानेन सांबाळतेल्या सकटांक, हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोषभरीत करतलो. म्हजे वेदेचेर तांणी बेठयलेल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसून. तेदना पृथ्वी तुजो वाटो वळखताली, सगळ्या राष्ट्रांक तुजी सडवण कळीत जाताली. राष्ट्रां तुजी स्तुती करून देवा, सगळी राष्ट्रां तुजी स्तुती करून. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसून. राष्ट्रां तुजी स्तुती करून देवा, सगळी राष्ट्रां तुजी स्तुती करून. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसून. पृथ्वेन आपले पीक दिलें, देवान आमच्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसून. देव आमकां आशीर्वाद दिवं, सगळो संसार ताका भियेवन चलूं. श्लोक. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसून. सांत पावलान रोमांकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आनी आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव, देखून म्हज्या मनेरपणांत म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या काशा कुळयांच्या थंय एक तरासो मोसर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बाचाव करचो म्हज्या मनेरपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपांत घेतलेले वरवीं कितें सकड घडोवंक आसात? मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणच म्हूणासय. कारण आपले देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मोन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काल जायनासता जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान सोमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत, सोमेस्त मनशांक आपणे काकूळट दाखोवचे खातीर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवान त्या गांवांतली एकली खानानगार स्त्री मुखार आयली आनी भोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाडन सोड. आमच्या फाटल्यान ती भोब मारीत येता. जेजून जाप दिली,
इस्रायेल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो हुंडो काडून सुन्यांक दिवचो सामान न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धन्या. तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार थावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये, व्हरतो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.